हेमरेजिक स्ट्रोक सुद्धा असता जेन्ना जांकां ब्लिडींग जाले, ब्लिडींग आमी कमी करपाक सुद्धा मागीर देन वी कॅन गिव ब्लड हे मेडिसिन्स सूज कमी करपाक, मागीर म्हणजे मॅनिटॉल बी ते सूज कमी करपाक, आनी मागीर गरज पडली खूब ब्लिडींग जाल्यार मागीर आमकां सर्जरीक सांगपाक मेळटा की आनी कितें प्रेशर कमी करपाक. सो बेसिकली ऑल दीस थिंग्स आर नाव अवेलेबल मेनी. सो जे आमकां खबर आसूं जाय की जे स्ट्रोकान येता विदीन विंडो पिरियड सपोज पेशंट आयलो अक्यूट पिरियडान म्हणजे 4.5 तासां भितर, जाल्यार आमी सिटी स्कॅन करून पळयता आनी गरज पडली जाल्यार आमी ताका ब्लड थिनिंग म्हणजे क्लॉट लायझिंग मेडिसिन्स ताका आमी दिवपाक शकता. जर ताणें पिरियड क्रॉस केली जाल्यार मागीर आमकां बाकीचे आमकां मेडिसिन्स बी ताका दिवपाक मेळटा, म्हणजे रगत पातळ करपाचे, ताका परतून एक स्ट्रोक येवं जायना म्हणून, आनी बाकी इन्व्हेस्टिगेशन्स की ताका कित्याक जालो सो दॅट इट डजंट गेट इट अगेन. दुसरें फॉर जेन्ना तांकां ब्लिडींग जाता तांकां ऑफकोर्स प्रेशर कमी करप, प्रेशर कंट्रोलान दवरप, सूज कमी करपाचे मेडिसिन्स बी हे सगळे आमकां दिवपाक मेळटा. अनदर इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द ट्रिटमेंट इज फिजिओथेरपी. म्हणजे जशे पेशंट रिकवर जाता कित्याक आमचो ब्रेन जो आसता तो असो आमी एक न्यूरोप्लास्टिसिटी म्हणटा की ब्रेनाचो आमकां जर स्ट्रोक जालो, मायनर स्ट्रोक जालो, पेशंट कंप्लिटली पॅरलायज जालो, बरी फिजिओथेरपी करून तो पेशंट कंप्लिटली इम्प्रूव्ह सुद्धा जावपाक शकता. ताजो आमी बट सिटी स्कॅन आनी MRI जर केलो 1-2 वर्सांनी तो स्ट्रोक तसो उरतलो, बट तो इम्प्रूव्ह कसो जालो? इम्प्रूव्ह जालो कित्याक ब्रेनाच्या आजूबाजूचे जे फंक्शन एरियाज असता ते हळूहळू ते फंक्शन घेता अँड दॅट स्टार्ट्स कॉन्ट्रिब्युटिंग. सो ब्रेन इज सच अ वंडरफूल क्रिएशन दॅट इट कॅन एक्चुअली make for and take over the functions of the damaged part if it is given good time and good physiotherapy. So physiotherapy, rehab, speech therapy हे सगळे सुद्धा इक्वली इम्पॉर्टंट हे सगळ्या हातून. अनदर इम्पॉर्टंट थिंग इज रिस्क फॅक्टर मॉडिफिकेशन, म्हणजे चलप सारखे, मागीर दिस इज फॉर प्रिव्हेंटिंग अ स्ट्रोक अँड ऑल्सो फॉर प्रिव्हेंटिंग अ सेकंड स्ट्रोक जेन्ना अशें मायनर हे जाले जाल्यार. रिस्क फॅक्टर मॉडिफिकेशन म्हणजे चलप सारखे, मागीर हॅव्हिंग अ हेल्दी डायट, चड भायलें खावप ना, मागीर जंक फूड कमी, फॅट फ्री डायट. सो बेसिकली हे सगळे जर आम्ही फॉलो केले म्हणजे हेल्दी लायफस्टायल इन शॉर्ट. हेल्दी लायफस्टायल, इवन मेंटल हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज जितलो स्ट्रेस वाडटा तसो BP वाडटा. ऑल दीस थिंग्स कॅन वर्सन दीस. सो ऑल अँड कितें असलें देन शो युअर फिजिशियन रेग्युलरली. आनी एक वन इम्पॉर्टंट थिंग इफ यू डोंट माइंड सर इज एक स्ट्रोकान आमी एक TIA म्हणून एक टर्म म्हणटा. सो ट्रान्झियंट इस्चेमिक अटॅक. हाका कितें? सो खुबशे लोकांक कितें जाता मदींच हात वीक जालो बट एका वरा भितर सारको जालो, सो मागीर ते म्हणटा काय नासतलें, मातसो हांगा लावलो मुयेल्लो आसतलो, बट इट मायट नॉट, इट मायट बी अ मायनर स्ट्रोक, एक वॉर्निंग स्ट्रोक जो तुमकां जाला आनी तो कितें जाता ब्लॉक जाली शीर मातसो वीक जालो, आमचो प्रेशर वाडटा ब्रेनान की शिरेक सप्लाय पावोवपाक शीर वाडटा तेन्ना तो क्लॉट डिझॉल्व जावन तो आपुणूच हे जाता आनी शीर नॉर्मल जाता. सो कितें जाला, सो प्रॉब्लेम इज देर बट इट हॅज इम्प्रूव्ड बाय ऑन इट्स ओन. That means that the problem can always come again. So a transient attack, जे minor stroke असता, these are the most important. कित्याक हातून अशें केन्नाय जालें जाल्यार always come and show your hospital at that moment so that at least आमकां थोडे टेस्ट करपाक मेळटले आनी थोडे तुमकां मेडिसिन स्टार्ट करपाक मेळटली. कित्याक मागीर तुमकां इट्स मायट जस्ट बी अ वॉर्निंग की तुमकां मेजर स्ट्रोक जावंक जायना. सो दीस ट्रान्झियंट इस्चेमिक अटॅक इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन अ स्ट्रोक. वन शूड नॉट टेक इट लायटली. थोड्यांक मदीं दोळ्या समोर सुद्धा अचानक काळोख आयिल्ले भशेन जावप, काळोख जालो सारको जालो, काळोख जालो सारको एकाच दोळ्यान, ताका आमी एमेरोसिस म्हणटा आमच्या टर्मीन. सो दॅट ऑल्सो इज समथींग वीच शूड नॉट बी टेकन लायटली.